काणयेचें नांव बाबाक एक चीट. काणयेकार चेतन लोबो कपुचिन. सादर करपी वल्ली कॉर्डस. बाबाक एक चीट. मोगाळ बाबाक, माफ कर म्हाका, तुका हांव कशें म्हूण आपोवं? पप्पा, डॅडी, डाडा म्हणूं? तुका बाबा म्हूण आपोवंक धैर्य घेतलें कित्याक म्हळ्यार तुका बाबा म्हणूनच आपयतलें म्हूण धाडटून आनी बायेन म्हाका सांगलां. हांव तें पातयेलों कित्याक म्हळ्यार हांवें तुका उलो केल्लोच ना. उलो केलां तरी म्हाका ताचो उडास ना. म्हजो पयलो उडास आजिकी म्हज्या दोळ्यां हुजीर जिवाळ आसा. माय दारा बगलेन आसल्या वानाचेर आळेन व्हरताली आनी हांव तिचे बगलेन बसून आसलो. वेळ कितलो कळीत ना. दाराचेर एक मनीस उबो आसलो. कोण तो म्हूण उडास ना. ताणें कसलेगी शब्द उसारले. म्हाका आयकूंक नात. आयकले कोण ना पूण समजूंक नात. उडास आसा फकत हें मात्र. त्या मनशान उलोवन अखेर करतना मायन पालवाच्या पोंतान नाक पिळचें हांवें पळयलें. माय रडटाली. दुसरे घडये आळेनाक लागलो आपलो उजवो हात तिणें वानाचे बगलेक मारलो आनी उपरांत दावो. हातांतलीं कांकणां सर पिठो जाता पर्यंत मारनच रावली. तूं कामा निमती तवळ तवळ गांवां भायर वयतालो खंय. थोडे फावटी फाटीं येताना म्हयनूय उतरतलो खंय. पूण ते फावटी कामा खातीर तूं घर भायर सरलोय फाटीं घरा भितर रिगूंक नाय. त्या मनशान दारा रावन सांगिल्लें, तूं फाटीं येवचो नाय म्हूण. कामाच्या जाग्यार तुजें मरण जाल्लें खंय. तुका खंयसर मातयेक पायलो. तुजो फोंड खंयचे सेमित्रेंत आसा. घरचीं सर्वां तुज्या मरणाक गेल्लीं. हीं सवालां हांवें आज पर्यंत कोणाय लागीं विचारूंक नात. बाबाच्या फोंडा लागीं या म्हूण म्हाका येदोळ वरें कोणेंय आपयलें ना. तवळ विचारूंक हांव भोव ल्हान आसलो. मायन सांगचे प्रमाणें हांव सोलोवंक आनी उलोवंक शिकतलो मात्र. आज 28 वर्सां भरिल्लो तरणाटो हांव तरी वयलीं सवालां कोणाय लागीं विचारूंक म्हाका मोन बिलकूल ना. पूण ह्या 28 वर्सांनी पयले फावटी तुजे लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतला. एक फावटी म्हजो बाब ल्हानपणारच अंतरला म्हणून एका देवाच्या मणयारा लागीं सांगले वेळी तो म्हणालो, मरण एक मिस्तेर पुता. सर्व देवाचे कुशे प्रमाणें चलता. आमचें कांय ना. पूण म्हाका तूं एक मिस्तेर न्हय बाबा. तुजे वेळें हांव म्हाकाच एक मिस्तेर जाला. मायन तुजे विशयान कांय उलयल्लें हांवें आयकूंकच ना. भोवशा उलोवंक तिका वेळच नातलो. तुवें सोडून गेल्ल्या 6 जाणां भुरग्यांक नीज पेज वाडन जतन घेवंक तिका दिसाचीं 26 वरां पावान जातलें म्हणलेंय नीज. पूण धाडटून आनी बायेन तुजे विशयांत थोड्यो संगती उलयले हांवें आयकलां. तूं भोव रागिश्ट मनीस खंय. एक फावटी जिल्लू धाडटून फोटी मारल्याक तुवें रोत घेवन आंगार दाडकां उरयता पर्यंत ताका मारिल्लें खंय. पूण रातीं तो न्हिदल्या उपरांत तुवें चिमणेच्या उजवाडाक दोळ्यांनी दुखां गळोवन ताच्या आंगार उदिल्ल्या दाडकांक तेल पुसलें खंय. तुजे विशयान धाडटू आनी बाई कितें चिंतात म्हणलें म्हाका कळीत ना. पूण इतलें कळीत आसा, तूं अचानक तांकां सोडून गेल्ल्यान रिताबाई, एलिजबाई आनी जिल्लू धाडटून इस्कोलाचें मेट पळयल्लेंच ना. मांयक 2 पयशांचे कुमो करचे पासत थंय हांगा कामाक लागलीं. 12 वर्सां पर्यंत म्हाका तुजे अनुपस्थितीचें गुमानच नासलें. तुजे विशयांत चिंतलोच म्हाका उडास ना. पूण शेजारचो इलार आपल्या बाबाच्या खांदार बसून आयताराचे सांतेक वेताना अनिल आपल्या बाबाच्या पोरण्या सायकला पाटल्या कुशीन बसून दोनी हातांनी बाबाक आरावन दवरून इस्कोलाक भायर सरतना आनी म्हज्याच मोदोर नातो संतोष सोबीत चड्डी आनी शर्ट घालून आपल्या पप्पाच्या हाताक धरून आयतारा मिसाक वेताना हांवें तांकां आशेच्या दोळ्यांनी पळयल्लें फटणय. इच्चू धाडटू आनी सिंतीबाई सांगता हांव 4 मैलां पयस आसच्या सरकारी इस्कोलाक वेतालों. पूण रामण्णा मास्तर म्हाका इस्कोलाक दाखल करूंक तयारच नातलो. ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ म्हणून खडाखड म्हणालो. म्हाका इस्कोलाक दाखल करूंक मायन येचे तर तिणें एका दिसाचें काम कळाचें आसलें. हांव 2 वर्सां इस्कोलाक गेल्यारय म्हाका दाखल केलेंच ना. निमाणें एक दीस सकाळीं कामाक वयचे पयलें मायन इस्कोलाक येवन म्हाका दाखल केलें. पूण दाखल करतना रामण मास्टरान म्हजी जल्मा तारीख विचारली आनी माय लागीं जल्माचो जोगतो दाखलो हाडून दिवंक सांगलें. 20 मैलां पयस आसच्या फिरगज विगारा लागीं वचचें म्हळ्यार मायन आनी एक दीस काम कळाचें.
ಮಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋನು ರಾಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೋಣ म्हणून जल्मा तारीख बरयली. अशें म्हाका 2 जल्मा दीस कायम जाले. इस्कोलाच्या दाखल्या प्रमाणे एक, इगर्जेच्या आशेंता प्रमाणे आनी एक. म्हाका बरो उडास आसा. बाबा, इस्कोलांत शिकच्यांत हांव सगळ्यांच्याकी हुशार आसलो तरी म्हज्या सांगात्या मुखार धैर्यान उबो रावंक म्हाका बेन दिसतालें. ते म्हज्याकी घटमूट धैर्यादीक आसले बरी म्हाका भोगतालें. तांचे तावन हांव पयसच रावतालों. क्लासीन निमाणी येवचो अनिल समेत इतलो धैर्यादीक आनी खुशाल आसलो. पूण म्हाका तें धैर्य नासलें. संतोष केदाळय म्हणटालो हांव व्हड जातना पप्पा बरी जाता, बस सोडतां आनी बस सोडले बरी नटन करतलो. हांव कोणा बरी जातलो? म्हज्या लागीं जापच नातली. हांव 3री क्लास पास जातना रज्जेर जिल्लू दाटून म्हाका ताणें काम करनासल्या शहराक आपोवन व्हेलें. पयलीं फावटी घर सोडून वचचें जाल्यान हांव खूब रडलों. पूण शहरांत दूख वेग्गी विसरलो. थोड्याच दिसांनी जिल्लू धाडटो म्हाका आपोवन व्हरून म्हज्या वस्तूंची पेट म्हज्या हातांत दिवन एका धार्मीक भयणीच्या हातांत म्हजो हात दिवन चल्लो. ते दाळ हांव फकत रडलो मात्र. उपरांतल्या दिसांनी म्हाका कळून आयलें की तें एक अनाथ आश्रम, इंग्लिशांत ऑर्फनेज म्हूण आपयतालें. मुखल्या 4 वर्सांनी हांव त्या अनाथ आश्रमाच्या 150 भुरग्यां पैकींतलो एकलो जालो. त्या 4 वर्सांनी हांवें सगळ्या म्हज्या जिणयेचीं दुखां वळयल्यांत म्हणलें म्हाका मात्र कळीत आसा. ते दाळा म्हाका कळ्ळें म्हज्याकी 2 वर्सां व्हड सिंतीबायक धाडटून आदल्या वर्सा शहराक आपोवन व्हरतना तें कित्याक रडतालें म्हूण. पाप, ताका शहराच्या एका अनाथ आश्रमांत दाखल केल्लें. अनाथ आश्रमान 4 वर्सांनी म्हाका घट फातर केल्लो, बायल्यान मात्र. पूण म्हजे भितरलें भें हेरां मुखार रावंक हांव फावो न्हय म्हणलें अपधैर्य रुखाबरी वाडलें. हेर म्हज्याकी उत्तीम हांव तांचे हुजीर कीळ असलें चिंतप म्हजे भितर रोंबोवन गेल्लें. कामांत आनी शिकपांत हांव भोव हुशार आसलो तरी म्हाका इश्ट म्हणलेंच नातलें. हेरां सरशें वचोंक म्हाका भीन दिसतालें. ते म्हाका इन्सल्ट करतीत वा तामाशे करतीत म्हूण दुबाव जातालो. हांव भोव एकसुरो जाल्लो. म्हजी 10वी जाताना हांव शिकपान हुशार आसून थंड कालेत जाल्ल्यान विगारान म्हजें नांव फिरगजीचे देव आपोवन सोदून आयिल्ल्या धार्मीक वर्देच्या एका पाद्र्याबाक दिलें. विगारान म्हजे लागीं एक शब्द समेत विचारलें ना. विचारलें तरी म्हजे लागीं विसवण आसली की म्हणलें म्हाका कळीत ना. हांवें कितें जायचें म्हणल्यार सवालाक म्हजे लागीं जाप नातलीच. म्हज्या उंचल्या अंका शिवाय सेमिनारीन म्हाका 6 म्हयन्यांनी सपाटी धाडलो. कारण सेमिनारीच्या डायरेक्टराच्या उतरांनी ऑर्फनेजींत वाडिल्लीं भुरगीं क्लोज टायप, इंट्रोवर्ट, रिलिजियस लायफ तांकां सांगलें न्हय. पातकी मनशाक दर्यांत दोंपरावारेक मात्र उदाक. हे सांगण्याचो अर्थ म्हाका त्या दिसा समजलो. फाटल्या वर्सांनी कांयच बदलूंक ना बाबा. हांव आसा तसोच आसा. वाटसून तरणाटो तरी हेरां बरें न्हेसून भायर वयचें मन म्हाका ना. एकसरूच भोंवता हांव. अप्रूप फिल्माक एकलोंच वेता. पूण फिल्म पळयतना थोडे फावटीन तूं कांगळयता, मोठी हर दिता. उपरांत तो दीस ना समाधानेन सरता. पूण कोणाय लागीं कितेंच सांगना. आनी की म्हाका इश्ट नात. कोणाचेर म्हाका पात्येणी ना. कोणा लागीं इश्टागात करया म्हूण मुखार सरतना दुबाव आनी भें म्हाका खाता. रस्त्यार चलून वतना कोणी म्हजे कुशीन पळोवन हांसती तर ते म्हजे विशयांतच उलोवन आसात म्हणलो दुबाव म्हाका जाता. हांव हेरां बरी एक मनीस वैगी न्ही म्हणलो दुबाव म्हाका दोसता आज पर्यंत. बाबा, म्हाका कोणाचेरय राग ना. तुजेरय राग ना. रिताबाई, एलिजबाई आनी जिल्लू दट्ट लागीं आसल्यो कितल्यो काणयो आनी दुखां आसतीत कोण ना. पूण पाप, तांकां म्हजे बरी बरोवंक कळीत ना. इच्चू दट्टो आनी सिंतीबायक वासूंक बरोवंक येता तरी बरोवंक तांकां ना. काम करताच्या हातांची बोटां इतलीं घट जाल्यांत की लिखणी हातांत दवरूंक बरोवंक ती सकनात. हांवें चीट बरयल्या तुका सांगूंक फकत इतलें मात बाबा, तूं आसलोय तर हांव एक वेगळोच व्यक्ती जातो. बाबा, म्हज्या ह्या 28 वर्सांच्या कुडी भितर एक वेगळेंच काळीज, वेगळेंच मौन, वेगळेंच धैर्य, वेगळोच विश्वास, वेगळींच स्वप्नां आसतीं तें खंडीत. पूण हांवें काम करच्या दफ्तरांतली शांती मॅडम आपल्या 8 वर्सांच्या पुता लागीं एकसुरी जिणी जियेता म्हूण आयकलें. कोणेंय तांचे सिंगल पॅरंट फॅमिली म्हूण सांगलें. म्हणजे शांती मॅडमाचो पूत राहुल बापूयनांतल्या कुटुंबांत जियेता. शांती मॅडमाक दादल्या जातीचेर कांटाळो खंय. पूण राहुलाक धाकटुल्या राहुला तें म्हाका हांवच दिसता. बाबा,
तुका ही चीट बरोवंक हेंच प्रमुख कारण. म्हजे खातीर तुवें कितेंय करिनातल्यार परवाना. धाकटुल्या राहुला खातीर आनी हेर साबार धाकटुल्या राहुलां खातीर म्हणून देवा लागीं सांगून कितें तरी करशी गी प्लीज. तुजो पूत रॉबर्ट. देव बरें करूं.